अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरांत खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ताचो आमी धांवतो नियाळ तुमकां ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान दितात। तर आतां सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। काँग्रेसीची लोकसभा उमेदवारांची 11वी लिस्ट आत्ताच जाहीर जाली, पूण तातूंतय गोंयच्या उमेदवारांची नांवां ना। आतां गोंयच्या उमेदवारांची नांवां केन्ना जाहीर जातली हे कळपाक मार्ग ना। सद्याक काँग्रेस फुडाऱ्यां मदीं सद्याक कोफुसांव सुरू आसा, कोणाक तिकेट मेळटली, कोणाची लॉबिंग सुरू आसा हे सद्याक कळपाक मार्ग ना। आनीक एक म्हत्वाची बातमी जी सार्दीन दक्षिण गोंयच्यान लोकसभेची उमेदवारी मेळोवपा खातीर इत्सूक आसा, ताणें तशें मागणी केल्ली आसा, पूण अजूनय तिकेट जाहीर जाल्ल्यान सद्याक कोफुसांव आसा आनी घुसपागोंदळ आसा। सार्दिनान दनपारां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की आपूण उत्सूक आसा, तरी पूण आपल्याचेर जर अन्याय जालो जाल्यार आपूण वगीर रावचो ना, अशे तरेची एक शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो सताच्या बुलेटिनांत। सुशांतान सांगिल्ल्यो बातम्यो तुमी सविस्तर पळोवपाक शकतात आमच्या 7 PM गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत। आतां फुडें आमी वचुया आमचो न्यूज एंकर गौरी शामोणकर। पर्राची जी फामाद काळंगां सगळ्यात मोठी आणि रुचीक अशी ती कालांतरान खंय तरी पिकावळ घेवप शेतकाऱ्यांनी बंद केल्ली। ही जी पर्राची काळंगां आसा तेचो उल्लेख सुद्दां आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर खुबदां विधानसभेत तेंच्यांनी हेचेर उल्लेख केल्लो की तेंच्या बालपणांत तांचो कसो योगदान आशिल्लो ही पर्राची काळंगां घेवपा खातीर। मात कालांतरान ती बंद पडली आनी फाटीं सोलर जेन्ना कृषी खात्यान ह्या शेतकऱ्यांक अनुदान दिलें 90%, तेन्ना पासून शेतकाऱ्यांनी फुडाकार घेवन ही काळंगां परतून रोवपाक सुरवात केली। तेन्ना आतां हो बरो पीक पर्रा हांगा शेतान येयल्लो आसा, तेन्ना तेंच्यांनी शेतकाऱ्यांनी बरी पिकावळ वेगवेगळी पिकावळ घेतिल्ली आसा। सो ही एक बातमी आसा। त्याच बरोबर पतंजली आयुर्वेदीक जे आसा रामदेव बाबाचे ही दुसरी न्यूज आसा, तांकां कोर्टान आपयल्ले आसा, ताका फटकार आयिल्ले आसा। तर तांकां सुनावणे खातीर कोर्टान आपयले, पूण ते प्रत्यक्षात सुनावणे वेळार हजर नाशिल्ले। सो तेंच्या वकिलाक विचारले ते कित्याक हजर ना, तेंचेर कोर्ट केस आसा म्हटल्यार तेंच्यांनी प्रत्यक्ष हजर रावपाक जाय, पूण ते थंय हजर नाशिल्ले। तांच्यांनी चुकीच्यो कसल्यो तरी जायराती केल्यो, जातूंत ॲलोपॅथिया जे चिकित्सा आसा, जे उपचार आसा ताचेर कितें तरी भाश्य आशिल्लें, अश्यो चुकीच्यो जायराती खातीर तांकां आपयल्ले। सो AIF म्हटल्यार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेंच्यांनी असो दावो केला की तांकां सांगला, शिटकावणी दिला की अशे चुकीचे दावे करूं नाकात म्हणून। त्याच बरोबर बाळकृष्ण जे MD आसात पतंजली आयुर्वेदीक, ते सुद्दां रामदेव बाबा हेंच्या बरोबर कोर्टान उपस्थित आशिल्ले। सो हे दोगूय कोर्टान उपस्थित आसा, हाचे खातीर त्यांच्या माफीची नोंद घेवची अशें पतंजली हांच्या वकिलान कोर्टा कडेन मागिल्लें आसा। सो अश्यो 2 बातम्यो आसा। पर्राची फामाद काळंगां जी आसा ताची पिकावळ खंय तरी बंद जाल्ली, पूण आतां ताका भरपूर डिमांडूय आसा आनी कृषी खात्यान शेतकऱ्यांक आदार दिल्ल्यान आतां ती पिकावळ जी आसा ती परत करपाक लागिल्ले आसात शेतकार। तर मुखार आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा। आयचे 2 म्हत्वाचे अपडेट आसा ते म्हणल्यार हेजे खासदार तानावडेन केल्ल्या वक्तव्याचेर आसा। ते तानावडे म्हणटा की काँग्रेस हो दिशाहीन पक्ष, त्यांच्या कडेन केंद्रात तशेंच गोंयांत नेतृत्व नाशिल्ल्यान ते सध्या आपले उमेदवार ते जाहीर करपाक किंवा थारावपाक शकनात म्हणटा। तेन्ना ते भाजपाचेर टिका करच्या परस तांणी म्हणटा त्यांच्या भितर ज्यो गजाली आसात ताजेर लक्ष केंद्रीत करच्यो अशें ताणें सांगलेलें आसा। आनी दुसरी बातमी ताजीच आसा ती म्हणल्यार आदले मुख्यमंत्री आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि उत्पल पर्रीकर हांकां भाजपात घेवपाचें काय ना हे केंद्रीय फुडारी थारायतले अशें तांचें म्हणणें आसा। आनी हेर जायते फुडारी बेगीनूच भाजपात प्रवेश करतले अशी म्हायती ताणें दिल्लेली आसा। आनी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार
सालेली 70 सध्या उदकाचो व्हडलो प्रश्न आसा. फाटले 3 वर्सांच्यान ते लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. नळांक त्यांचे सामके सुक्यार पडल्यात आनी ते तांकां टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. 3 दिसांतल्यान एकदां तांकां टँकराची उदकाची पुरवण जाता. मात तें उदक आहा तें पिवपा खातीर योग्य ना म्हूण ते सांगतात. ताका लागून तांच्या उदकाची कितें तरी सोय करची अशी मागणी त्या लोकांनी केल्या. ह्यो तुमकां तिनूय बातम्यो आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. उत्तेजन सांगिल्ली महत्वाची अपडेट तुम्ही मुजरत 7 वरांचेर पळोवची. तशेंच आनी एक अपडेट म्हणल्यार आतां लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दोडामार्ग वाठारांत जे आसा ते पुलीस तैनात केल्ले आसात रस्त्याचेर. थंय वचपी वाहनांची चॅकिंग जे आसा ते करतात आनी थंय सुरक्षा सामकी सतर्क नेमिल्ली आसा. तर आतां मुखार आमी वचुया आमचे सब एडिटर रश्मी अजय कडेन. समिधा आयची जी बातमी आसा ती वास्कोचो आदलो आमदार कार्लोस आल्मेदा हाणें भाजपात प्रवेश केला. सो हो प्रवेश एक्चुअली क्वायट चर्चेचो विशय थारला राजकीय मळार. कारण 2017 वर्सा जेन्ना वास्को मतदारसंघाची तिकीट तांकां दिवंक नासली तेन्ना तेंच्यांनी BJP क्विट केल्ली आनी काँग्रेसीन एंट्री मारलेली. आतां काँग्रेसीक मागीर तेचे उपरांत आतां थेट BJPन तेंच्यांनी प्रवेश केला. सो ही बातमी तुमकां पळोवंक मेळटली 7च्या बुलेटिनान. नेक्स्ट जी बातमी आहा हीट वेव लायकली गोंयान येवपाचे चान्सीस आसा तशें. सो हेल्थ जे डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी कांय इन्स्ट्रक्शन कांय सांगल्यात. तेतून तुमी उदक चड पिवचें, स्वताक हायड्रेट दवरचें, सुती कपडे म्हणजे कॉटन कपडे घालचे, जेतून वॉटर कॉन्टेंट चड आसता अशी फळां खावची आनी ORS सप्लिमेंट जाणटे जे आसात जे रोखडे जाम जाता तेंची सगळ्यांनी भलायकेची काळजी घेवची. सो सध्या जर तापमान पळयत जाल्यार 35 to 36 डिग्री आहा आनी इट कॅन गो टू 40 डिग्री सेल्सियस अशें कळीत केला. सो ह्या फाटभुंयेर आमी गोमंतक TV वतीनूय तुमकां गोंयकारांक सगळ्यांक आमच्या विवर्सांक अपील करता की तुमी तुमच्या भलायकेची कुयदाद घेया, सेफ रावात. येस. तर ह्यो ज्यो बातम्यो सगळ्यो आमच्या सब एडिटरांनी तुमकां सांगल्यात त्यो तुमी विस्तारान पळोवपाक आमच्या 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक तुमी विसरूं नाकात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्याकडे न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.